पटना इंदोर एक्सप्रेसीक फातोडेर एक्सिडेंट जालो। कानपुरा लागसार ट्रेन रुळावेल्यान घसरली। सुमार 125 पॅसेंजर गेले। 200 जाणांक मार बसला। फातोडेर सुमार 3 एक्सिडेंट जाला। लष्कर आणि NDRFच्या बचाव कार्य मेरेन चलताले। केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारान सोपिल्ल्या पॅसेंजराच्या फामिलींक आदाराची घोषणा केल्या। एक्सिडेंटाची चौकशी सुरू जाल्या। एक्सिडेंटाक सोपिल्ल्यांक गोयच्या इफीत आर्गां ओपली। There is a sad incident that has happened. A major railway accident has taken place in Uttar Pradesh. More than 100 citizens have lost their precious lives. So I request all of you to stand up for a minute to observe silence. Om Shanti Shanti Shanti. This is really very unfortunate and tragic. Honorable Railway Minister has already expressed deep condolences over the loss of innocent lives in this unfortunate and tragic accident. He has also announced enhanced amount of ex gratia payment to the victims. It is rupees 3.5 lakh in case of death, rupees 50,000 in case of grievous injury, and rupees 25,000 in case of simple injury. And he has directed four railway board officers to go to the site. These are member engineering, member mechanical, director general health services, and executive director safety. And detailed inquiry by Commissioner Railway Safety has been ordered. असेंब्ली इलेक्शन फेब्रुवारीच्या चड करून तिसऱ्या सप्तकात बीजेपीचे आमदार उमेदवारांनी आपल्या मतदारसंघांनी टायम दिवचो म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयला। इलेक्शन कोड डिसेंबरान शेनवारा आमदार आणि पार्टीच्या ऑफिस बेरर्साची मीटिंग पणजे जाली। दाबोळी उपरांत दिवचल सिटीचेर बीजेपीची चढाओड चल्ल्या। दुसरे वटेन सरकारान खंय 1,500 पोस्टांचो रिक्रुटमेंट होल्डार दवरपाचें थारायला। पळयात रिपोर्ट। बीजेपीचे आमदार मंत्री आणि मुखेल ऑफिस बेरर्सांची शेनवारा पणजे बीजेपीचे हेडक्वार्टर्सात मीटिंग जाली। रक्षा मंत्री पर्रीकार आणि मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारूय आशिल्लो। ह्या मिटिंगेत आमदार मंत्र्यांक सांगला ते अशें मतदारसंघ घट दवरात। विधानसभा इलेक्शन फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या सप्तकात जावं येता। इलेक्शन कोड नाताला उपरांत डिसेंबराच्या सोंपता तेन्ना वा जानेराच्या पयल्या सप्तकांत लागपाक शकता। आमदार मंत्री आणि उमेदवारांनी आपल्या मतदारसंघाक जाता तितलो वेळ दिवचो। आता सावन मतदारसंघातल्या लोकांकडेन संपर्कांत रावात। 1,500 सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया होल्डार उरतली। प्रुडंटाक सरकारी सुत्रांकडल्यान कळ्ळां ते अशें नाताला इलेक्शन कोडात इलेक्शन फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या सप्तकात जावं येता। इलेक्शन कोड डिसेंबराच्या तिसऱ्या सप्तकात लागपाची शक्यताय। म्हत्वाच्या खात्याक इलेक्शन कमिशनान तयारेची शिनाल दिला। 13 डिसेंबरा उपरांत केन्नाय इलेक्शन कोड लागू येता। मंत्री आमदारा उपरांत दिवचल ब्लॉकाची मीटिंग जाली। मिटिंगेक पर्रीकारान सांगला ते अशें दिवचल बीजेपीचोच। दिवचल मतदारसंघ हो बीजेपी कडेनूच उरतलो। बीजेपीच्या सर्वे प्रमाण बीजेपी दिवचल सीट काडटा। दिवचले युती पक्ष मोगोक दिवपाचो प्रस्नूच येना। राजेश पाटणेकार दिवचले बीजेपी उमेदवार। दाबोळे आणि आता दिवचले सीटाक बीजेपी आणि मोगो मदीं चढाओड चल्ल्या। दोनूय पार्टीचे सीट शेअरिंग अजून जावपाचे आसा, मात दोगूय दाबोळे आणि दिवचलेचेर आडकल्यात। शेवटाक दिवचल मोगोक आणि दाबोळे माविनाक मेळटलो म्हूण बीजेपींतलींच सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। घेऊया एक ब्रेक।